LLB प्रवेश परीक्षेतल्या कथित गैरव्यवहारा उपरांत गोय विद्यापीठान LLB प्रवेश परीक्षा रद्द करपाचो निर्णय घेतलो। हे फाटभुंयेर NSUI गोवा आणि BLLBच्या विद्यार्थ्यांनी गोय विद्यापीठाच्या कुलगुरूंची भेट घेतली। निवड जाल्ल्या विद्यार्थ्यांक आस्पाव घेवन प्राचार्याचेर क्रिमिनल केस घालची अशें NSUIन विद्यापीठाकडेन मागला। गोय विद्यापीठाच्या कुलगुरून कारे लॉ कॉलेजीच्या प्राचार्याचो प्रवेश परीक्षेत आस्पाव आसा हाका हयकार दिलो। त्या उपरांत विद्यापीठान ही परीक्षा रद्द करपाचो निर्णय घेतिल्ल्याचे NSUIन म्हटला। विद्यापीठान निवड जाल्ल्या विद्यार्थ्यांक आस्पावन घेवचे आणि प्राचार्याचेर FIR दाखल करची अशेंय NSUIन मागला। NSUI Goa along with BLLB students met the Vice Chancellor of Goa University. तुमकां खबर आसतले की कांय दिसा पयलीं NSUI Goa exposed the principal of Kare Law College because of his involvement in the manipulation of the entrance test. आणि Goa University inquiry committee form केली. In the inquiry committee, the principal was found guilty. आणि काल university decision घेतला to cancel the exam, previous exam, to make it null and void and to conduct a fresh examination. पण हातून कितें जाता, हातून जे सिलेक्टेड भुरगे आसले ऑलरेडी 180 भुरगे तांचो एडमिशन कॅन्सल जाता. सो हेतून तांची मिस्टेक कितें? द मिस्टेक एकूच मनशाची हांगा, द प्रिंसिपल ऑफ कारे लॉ कॉलेज दॅट इज सबा डिसिल्वा. ताजे इन्वॉल्वमेंटा खातीर, ताजे मॅनिपुलेशना खातीर हे भुरगे भोगता. सो आमी हे भुरग्यांक घेवन वायस चान्सलर मेळ्ळे आनी ताका सांगलें की वी डिमांड दॅट इवॅल्युएशन प्रोसेस तूं चेंज कर, 50% टू बोर्ड एग्जाम कर, 50% टू एंट्रन्स एग्जाम कर आनी हांकां अकोमोडेट कर, री एग्जामिनेशन घेवं नाका. पूण ताणें आमचे नजरेन हाडलें की द प्रिंसिपल ऑफ द लॉ कॉलेज दॅट साबा डिसिल्वा, he has manipulated even the answer sheet of the students. Answer sheet भुरग्यांक पेन्सिलान मार्क करपाक धाडलेले, पेन्सिलान. The students mark the answer sheet with pencil आणि ताणें पेन्सिलाचे मार्क करून घेवन ते आन्सर शीट सुद्दां मॅनिपुलेट केला. आपल्याक जाय तशें कोणाक मार्क्स दिला आनी आपल्या चेड्याक अकोमोडेट केला. ऑल द आन्सर शीट्स वर मॅनिपुलेटेड. ताजे खातीर तांकां एग्जाम कॅन्सल करची पडली म्हटलें. सो वी डिमांडेड वायस चान्सलर तूं समज एग्जाम तूं न्यू घेता, रिकंडक्ट एग्जाम घेता, तर हांकां तूं अकोमोडेट कर. सो वायस चान्सलर हॅज अश्योर्ड अस दॅट क्लास डिविजन विल बी इन्क्रीज्ड अँड दीस स्टुडंट्स विल बी अकोमोडेटेड. आणि वायस चान्सलर ऑल्सो टोल्ड अस दॅट दे हॅव सेंड द डिरेक्टिव्स टू द मॅनेजमेंट ऑफ कारे लॉ कॉलेज which is Vidya Vikas Mandal to take a strict action against the principal, because as a management, the management only can take a decision and take an action against the principal manta. So we demand from this management to take a strict action to sack the principal immediately and to file an criminal action, to make a criminal action against him. And is it FIR launch जावंक जाय, because the principal has violated the Goa University Act. Because his son was answering, he cannot set the paper, but still he set the paper. His son is answering, he cannot correct the paper, but still he corrected the paper. He violated the act. He changed the pattern, which is illegal. Pattern was 50% board exam marks, 50% entrance exam marks. He changed the pattern. He manipulated the answer sheets. ताणे भुरग्यांक पेन्सिलान मार्क करपाक लायले. This is against the law. पेनान मार्क करपाक सोडून ताणे पेन्सिलान मार्क करपाक लायले. So this is a criminal offence what he has done. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीज, मनीष परब आणि ओमकार देशप्रभू.